मागीर कुंकोळी कॉन्स्टिट्युन्सीनू मुगेलो एक मेजर प्रॉब्लेम आसलेलो लायटीचो इलेक्ट्रिसिटी लास्ट तुमकां खबर आसतलें हिंगा असेंब्ली हांव 3 फावटी हांव मिनिस्टराक हांव झगडलो असेंब्ली जेन्ना मुडकयकार आसतना पावर मिनिस्टर आनी तेणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आपूण नेक्स्ट 8 दिसां मदीं आपूण टेंडर पब्लीश करता म्हूण पूण तेणें करूं ना सो हांवें 2 म्हयने एडवान्स पयलीं डेप्टी कलेक्टराक सगळ्यांक डेप्टी कलेक्टर सगळ्यांक CMा लेटर करून हांवें 2 जुना 2 तारखेर हांवें मोर्चा काडून सांगिल्ली जो तो टेंडर येना जाल्यार आनी हांवें नॅशनल हायवे बंद केली कुंकोळ्या जुना 2 तारखेर 2018 आनी जेन्ना तेणें मागीर DSPन म्हाका टेंडर नोटीस हाडून दिलें तुगे टेंडर काड म्हूण आनी जेन्ना आमी तें एक्शन बंद केलें मोर्चा बंद केली तें टेंडर जुना पब्लीश जाल्लें ते ऑक्टोबरा म्हयन्याक तेजें एक्सपेंडिचर सँक्शन आमकां दिलें गव्हर्मेंटान जावं आमगे ऑपोजिशन लिडर आसलो बाबू आनी आमगे कावन्सिलर आसलो तें घेवना वचून फायनान्सान वचून तें सगळें हें करून आमकां ती ऑर्डर दिली एक्सपेंडिचर सँक्शन तेजें काम पयशे सँक्शन जालें सो आतां एक्झिक्युटीव इंजिनियरान एका लेटर केलें कॉन्ट्रॅक्टराक तूं तुगेले टेंडर एक्सेप्ट जालो तूं ऑर्डर घे म्हूण आनी तुगे PG परफॉर्मन्स गॅरंटी दी म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान इमिजिएटली एका डिसेंबरा 3 तारखेर तेणें रोखडें थिंगा परफॉर्मन्स गॅरंटी डेपोजीट केलें म्हणजे 5% तेणें टोटल एमावंटाचेर तेणें डेपोजीट दिवपाक जाय गव्हर्मेंटाक डेपोजीट करपाक जाय खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट पडटलें सो 8 crore म्हटलें तेणें 40 lakhs तेणें थिंगा डेपोजीट केलें PG परफॉर्मन्स गॅरंटी हे कॉन्ट्रॅक्टरान 1.5 म्हयनो जालो ताका ऑर्डर दिनाय आज मिनिस्टरा सांगलें पावर मिनिस्टर आतां काब्राल आसा काब्रालान म्हळें 20 तारखेर डिसेंबराच्या फावंडेशन स्टोन घात म्हूण हांवें तेणें थिंग सांगिल्लें हूंय तो आमगे चांदोर ओवर ब्रीज इन्स्पेक्शन येयलो ग्रामसभा मिटींग येयलो हांवें काय तें फावंडेशन स्टोन घाल म्हूण सांगलें ना काल तेणें पेपरार हेजेर दिलां काल गोवाना हाडलां हांव फावंडेशन स्टोन घालूंक सोदता म्हूण पूण हांवें केन्ना तेका मागलो ना म्हाका खाली मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी काम जाय मुगे कुंकोळ्या म्हाका जे लायटी लोक 15 वर्सां सफर जातालो ते म्हाका तें काम जाय आसलेलें सो तेणें म्हणून सो आसूं तेणें म्हणून सो पूण म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय आसली 20 तारखेर तेणें फायनलायज केलें डिसेंबराचेर सो तें पोस्टपोन जालें मागीर 24 तारीख करया म्हणून मागीर 20 येतात मागीर लास्ट 2 तारखेर जानेवारी 2 तारखेर तेव्हा पोस्टपोन सो मागीर हांवें ताका सांगिल्लें हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी 18 तारखेर प्रेस कॉन्फरन्स घेयलें आनी हांवें थिंगा सगळे मुगे कावन्सिलर चेअरपर्सन बी घेवन हांवें सांगिल्लें जोर तर फाल्यां म्हाका मिनिस्टरान फोन केलो मांडे आपूण वर्क ऑर्डर दिता म्हूण काल मांडे सो आनीक हांवें मागीर सांगिल्लें प्रेसाक सांगिल्लें हांव तर मांडे तो वर्क ऑर्डर दिना जाल्यार हांव आज मोर्चा घेवन येवपा आसलेलो खंय मडगांव एक्झिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सो तेणी काल म्हाका 9 येवन फोन केलो मिनिस्टरान सांगिल्लें तुगे वर्क ऑर्डर दिली आनी हांव हें जालें आतां तेज्या पयलीं आमगेले गोवा फॉरवर्डाचे जो न्यू कॅन्डिडेट खंय हें केला थिंगा युरी आल्या म्हणून तुमकां खबर आसतली आमगे जोकी आल्या म्हागे चेडो तो थिंग सांगता आपूण वचून थँक्यू म्हणटा CMाक आनी विजयाक आनी हेका ऑफर दिता तो कोण MLA हांव आसा सगळें काम हांव कोता आनी आपूण ही वकोळ्यार हांवें आज घेयलात मनी आनी तो सांगता आपूण काम केलें हें केलें म्हणून थिंगा पयलीं ते आमगेल्या कामाचेर आतां तेणें एक पाय विजयान सांगलोलें आपूण अंडरग्रावंड केबल पास केलो म्हणून हो मुगे अंडरग्रावंड काम न्हू हें मुगे अपर ग्रावंड तेणें थंय पेपराचेर येयलो आसा थिंगा कराडाचेर अंडरग्रावंड काम आपूण टेंडर पास केलो म्हूण हें मुगे अंडरग्रावंड मुगे वयर काम जें 500 पोल कंडक्टर जावं फ्यूजी वायरां सगळीं प्लास ट्रान्सफॉर्मर हें हांवें पास केलें थिंगा आनी तेणें तुमी असलो प्रेसाचेर हाडो आसा तेणें आपूण अंडरग्रावंड केलो तो हांव मागत ते कोडे विजया कोडे ते तेणें बेगीन CMा बरें वचून पास करचें तेजो हांव म्हणटा हरें वालो दिता तेका तेणें केलें म्हूण असो लोकांक फोटोय नाका आवाज यूज करून इनी पयलीं आपल्याले कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवचें कारण विजयाक ते फातोडाचे कॉन्स्टिट्युन्सी लोक सोदपाक भोंवतात तोच मेळना थोडे पयलीं आपल्याले कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवचें दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सी वचून लुडबूड करची न्ही ताका जर तसोच टायम आसा आज पणजे कितले दीस जाले आमदार ना पणजे मतदारसंघाक लोकांच्या हालकाटा उदक मेळना उदकाचो प्रश्न विजयान पणजे येवन सॉल्व करचो पणजेची कॉन्स्टिट्युन्सी रायबंदरा लायटीचो प्रॉब्लम आसा पणजे गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसा हे सगळे प्रश्न ताणें सॉल्व करचे आनी टायम आसा जाल्यार मातशें कुंभरजो वयचें कुंभरजो आमदार मेळना तो ताका थंय प्रॉब्लम जाल्ले आसा त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक सारके अनाथ जाल्ले आसा मातशें आनी टायम मेळटा जाल्यार म्हापशें वयचें म्हापसाय मातशें प्रॉब्लम आसा सो
तूं गोष्टी कन्फ्युजन करून जे आमदार आसा थंय वचून कन्फ्युजन करनाका. जंय आमदार ना, जंय लोकांक खरीच गरज आसा थंय वच आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व कर, जाल्यार तुका लोक थोडे रेस्पेक्ट दितले. वचून लोकां भितर दुसऱ्या आमदार कॉन्स्टिट्युएन्सी लुडबूड करून जे आमदार काम करतात ते वचून बेश्टे श्रेय घेवपाचें काम करनाका.